देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलो विचारता, एका मनशा भितर आसा तें कोण मनीस वळखता? दुसऱ्यांच्या मनांतली चिंतना, तांच्या काळजांतली भावना, फिलिंग्स आनी ओत्रेक कोणाच्यान खात्रेन पारखूंक जायत? आमकां आमची स्वतंत्रताय स्वताची पर्यान ओळख आसूंक अवघड म्हूण पयलें वाचप शिकयता. देवान दिल्ली देणी घडण्यो पर्यान ओळखूंक आनी मानून घेवंक देवान आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्याची गरज. जांकां देवाचो आत्मो मेळूंक ना ती देवाच्या आत्म्यांतल्यान येता ते मानिनात म्हूण भाग्यवंत पावलो परत तिडकायता. सगळें वळखता देवाचो पर्यान ठाव घेता तोच पवित्र आत्मो आमी घेतला जाल्यार आमकां खरी ओळख आसूंक शकता. कालच्या शुभ वर्तमानांत जेजून आपलें काम कार्य आनी मिसांव परगट केल्लें. ताची शिकवण ओळखून नाजरेतकार लोक अजाप जालो. खरो पूण तो जेजू सव्याचो पूत देखून जेजूचो निरोप तांकां मानलो ना आनी दोंगराचे तेंगशेर थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक तांणी प्रयत्न केले. गांव घरच्यांनी ताका नाकारलो देखून जेजून तांकां शिडकायली. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळ्ळो देंवचार आसलोलो मनीस नाजरेतकार जेजू वळखता आनी नांवान ताका उलो कोत्ता. कैद्यांक सुटका आनी जुल्मांक सांपडलोल्यांक सोडूंक आयिल्लो देंवचाराचें राज सोंपोवंक, ताचो भस्म करूंक आनी देवाचें राज घडोवंक थापूंक आयिल्ल्या तोडवंडार जेजूक स्पश्टपणी सोबे माजार पाचारता. तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो सोंसकाल्लोलो भक्त तूं. मेळ्ळ्या ओतम्यांक त्या मनशा वेलो धांवडावन जेजू आपले मिसांव सुरू कोत्ता. आपलो हक आनी अधिकार दाखयता आनी संपूर्ण जिविताची भरती दिवंक आयिल्लो जेजू देंवचाराच्या बांदपासांतलो त्या मनशाक सोडटा, सुटका दिता. ताचें मनीसपण ताका परत दिता. गांवांत शेजाऱ्याक रावतल्या नाजरेतकार लोकांक मात जेजूची पूर्ण ओळख ना. आपूण वळखता म्हूण समजताले तांकां मात जेजूची खरी ओळख ना. तांचेच सारको एक मनीस म्हूण ती ताका लेखतात. देवाक ओळखूंक आमकां पवित्र आत्म्याची दिस्त जाय. देवाक अनुभवूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची आमकां गरज. देंवचार बसलोल्या मनशाक बरो करून जेजू आपली ओळख करून दिता. मेळ्ळेपण सोडून नवें मन रचूंक आमंत्रण दिता. पवित्र आत्म्याचे जाणवायेन जिवंक उलो मारता. हांव जेजूक वळखता. म्हजो जेजू कोण? दोतोनीच्या वो धर्म शिकवणेचे क्लासींत शिकयलोलो तोच. वो हांवें म्हज्या खासगी जिवितांत अनुभवला जेजू म्हजो. आमी घेतलेल्या आनी आमच्यांत बिराड करूंक आसलोल्या देवाक आत्म्याथाय आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण मागुया. आमचे विधीचेर येतोल्या देवपुता जेजूक ओळखूंक अनुभवूंक पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. प्रार्थुया. हे पवित्र आत्म्या, भावार्थाचे दोळे आमकां दी. तुमकां आमच्या एका देवाक ओळखूंक आनी चालत्या जिवितांत अनुभवूंक आमकां तुजें देणें फावो कर. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.